एक गोंयांत एक तरेचो बोवाळ जाला. कित्याक काय म्हळ्यार हांवें एका प्रस्नाक जाप दितना एका रिपोर्टराक हांवें म्हणलें की कोंकणीन प्रस्न विचारल्यार कोंकणीन जाप दितात, मराठीन प्रस्न विचारल्यार मराठीन जाप दिवची. तातूंत आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना. पूण ऑफिशियल लँग्वेज एक्टांत जो मराठीचो आस्पाव केला तो आसूंक फावनाशिल्लो. तो अजुनूय ताका चेंज करून तो काडून उडोवपाक जाय. कित्याक आमच्या भारतांत जितल्यो स्टेट्स आसात त्या सगळ्या स्टेटींची आपापली विधेयकां आसात, आपले कायदे आसात. द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ एक्ट ऑफ एनी स्टेट नेवर हॅज इन्क्लुडेड टू लँग्वेजीस फॉर वन पर्टिक्युलर एरिया ऑर वन पर्टिक्युलर टेरिटरी ऑर वन पर्टिक्युलर स्टेट. आतां ज्या स्टेटींत थोडे लोक वेगळी भास उलोवपी आसात, फॉर एग्जाम्पल बेंगॉलची ऑफिशियल लँग्वेज एक्टांत बरयलां की द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ बेंगॉल shall be Bengali. However, काठमांडू एरियेत जंय नेपाळी उलयतात त्या लोकां खातीर तितल्याच एरिये खातीर नेपाळी विल बी यूज. नो हार्म. ऑफिशियल लँग्वेजीच तशी आसता. ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे अधिकृत भाशा, जी राजभाशा ती त्या त्या टेरिटरींतल्या लोकांची भाशा ती आसता. लँग्वेज ऑफ द सॉयल शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ एनी टेरिटरी. मागीर गोंयांत मराठी कितें आयली तर लोकांच्यो इमोशन्स आसात म्हणून हांव मराठी उलयतां, हांव मराठी बरोवंक जाता म्हज्यान, आनी म्हाका मराठी जी बरी येता ती खंयच्याय गोंयकाराक येना ताजी परस बरी येता. ही महाराष्ट्रीयन मनशा परसूय बरी येता किंवा तितली बरी येता. हांव जशी इंग्लीश म्हाका बरी येता तशी मराठी बरी येता. म्हाका अभिमान आसा. आय नो गूड इंग्लीश वेल, आय नो मराठी वेल. म्हाका हिंदीय बरी येता. पूण म्हगेली भास ही कोंकणी न्ही. म्हणजे कोंकणी हीच गोंयची ऑफिशियल लँग्वेज हें आमकां मान्य आसा. आनी मागीर ऑफिशियल लँग्वेज बिलांत ते मदींच हें कित्याक घालें म्हणजे मराठी शाल ऑल्सो बी यूज फॉर नोटिफिकेशन काडून कित्याक गरज आशिल्ली इतलें मुगेर म्हणपाचें. आनी खंयच्याच स्टेटीची ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा तातूंत खंयच दोन दोन भासो घेतिल्ल्यो नात किंवा दोन दोन लिपीय घेतिल्ल्यो नात. हिंदी written in Devanagari script shall be the official language. Bengali naka. Punjabi means Punjabi written in Gurmukhi script. हे कित्याक बरयतात? फाल्यां जर पंजाबी भाशेंत म्हाका एक पंजाबी भास उलोवपाक बरी कळटा जाल्यार हांवें कोंकणीन देवनागरीन हांवें एक लेटर बरयलें पूण भाशा पंजाबी जाल्यार ते एक्सेप्ट करचे ना, तांकां वाचूंक खंय कळटली. देखून भाशा आनी स्क्रिप्ट आर टू डिफरंट थिंग्स. जशी तमीळ आतां दर्या हिंदी बरयलें आसता सांगता हिंदी मिन्स हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. हें कित्याक घालचें पडलें? हिंदी देवनागरी सगळें जाणात. पूण तरी आसतना फाल्यां जर तमिळनाडूच्या एक मनशान हिंदीन लेटर बरयलें पूण तमीळ स्क्रिप्टान बरयलें जाल्यार ते म्हणटले कितें हें आमकां कळना. यू कॅन गो टू द कोर्ट म्हणटलो आनी भाशा तीच आहा. ते स्क्रिप्ट खंयची आतां आमकां कित्याक लागता? सो अनलेस स्क्रिप्ट इज डिफायन्ड नो एक्ट कॅन बी पास्ड ऑर पर्टिक्युलरली दोज एक्ट्स. हिंदी धरया, पंजाबी धरया, तशेंच आमचे कोंकणीचें आसा. अनफॉर्च्युनेटली लोकांक तें समजना आनी ताका लागून हो सगळो गोंधळ जाता. आनी मराठीचें तर म्हगे सामकें मानता हांव की कोंकणी ही गोंयची राजभास. मराठी कोण विरोध करना. मराठी फाल्यां समजा ऑफिशियल लँग्वेज एक्टांत मराठी ना म्हणून भजनां बंद जातलीं, आरत्यो बंद जातल्यो, किर्तनां बंद जातलीं, रिलिजियस कामाक वापरपाचें बंद करतले ना, कोणाक गरज ना करपाची. नाटकां बंद जातलीं, सिनेमा येवपाक बंद जातले ना. पूण कित्याक जाय आमकां ऑफिशियल लँग्वेज म्हूण कित्याक जाय? ऑफिशियल लँग्वेज हॅज नेसेसरिली बी द लँग्वेज ऑफ द सॉयल. इतलें उडास धरपाक जाय. आनी द पर्पज ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज इज टू सेफगार्ड द इंट्रस्ट of the local people, of the people of the soil.